वास्कोन आयज मेन घडामोडी म्हणजे जे आयज सकाळी बोगमाळो बिचाचेर एक पंचायत बोगमाळो पंचायतीन एक डेमोलिशन केल्लें आसा. एक स्ट्रक्चर जो आसा म्हणजे थंय एक शेक आशिल्लें, ते शेकाक आयज डेमोलिशन पंचायतीन काडलें. सकाळी जेन्ना 9 सुमार डेमोलिशन स्क्वॉड थंय आयली, तो जो ओनर आसा आनी ताजो जो शेक चलोवपी आसा ते जाग्यार पावले. जेन्ना डेमोलिशन चालू जालें, ते जे ओनर आसा तांच्यांनी पंचायतीक विचारलें की तूं हें डेमोलिशन कशें करूंक शकता काय म्हणून. तर पंचायतीन ताका सांगलें की दीस इज इल्लिगल स्ट्रक्चर आनी इज अंडर द वायोलेशन ऑफ CRZ नॉर्म्स. CRZ एरियान बांदलां आनी हाका लागून हें डेमोलिश करचें म्हणून अशी तांच्यांनी ऑर्डर काडिल्ली. जेन्ना तो ओनर जो मनोज तारी म्हणटा, तो जो शेक चलयतालो, ताणें सांगलें की हें स्ट्रक्चर 35 वर्सां जालें हांगा आसा आनी 35 वर्सां बाकीचीं जीं शेकां आसा बोगमाळो पंचायतींत तांचे बरोबर हेंय शेक चलतालें, ताजो बिझनस जातालो. मदींच हे पंचायतीन हाजी ऑर्डर कशी काडली. जेन्ना ताणें ताका विचारलें तेन्ना ते जे पंचायतीचे मनीस सांगपाक लागले की हे शेकाचेर जायते कंप्लेनी आशिल्ल्यो, म्हणजे ते सनबॅड्स घालतालो, ते सनबॅडाचेर खंय ट्युरिस्टांचें सामान चोरी जातालें आनी लोकांची खंय जायती कंप्लेन आशिल्ली की ही हो जो शेक आसा इज इल्लिगल आनी हाजेर एक्शन घेवची. आनी हाका लागून बोगमाळोचो पंच जो मेंबर आसा संकल्प महाले, ताणें सांगलें की हें जे स्ट्रक्चर आसा अंडर द विलेज पंचायत डेमोलिश करचें पडलें. सकाळी 9:30 सुमार डेमोलिशन स्क्वॉड येवन तें तांचें स्ट्रक्चर डिमोलिश केलें. तो जो शेक चलोवपी आसा मनोज तारी, ताणें सांगलें की हें शेक 35 वर्सां जालें थंय आशिल्लें, एक 6 वर्सां पयलीं खंय ताणें तें चलोवंक घेतिल्लें. तो म्हणटा की ही जी हाजेर पयलीं जेन्ना डेमोलिशन तांच्यांनी ऑर्डर काडिल्ली ती खंय मॅटर कोर्टान आसा आनी कोर्टान सबजेक्ट आसतना पंचायतीन ताका सिंगल आउट करून हो स्ट्रक्चर जो आसा डेमोलिश केल्लो आसा. आनी ताणें मागणी केल्या की आपल्याक जर तुमी डेमोलिश करता बिकॉज कन्सिडरींग द CRZ वायोलेशन, ताणें सगळीं जी शेकां बोगमाळो आसा ती डेमोलिशन जावची अशी तांची मागणी. दुसरी गजाल जी आमी आयज पयली म्हणटा ती MPTन एक कंटेनर सर्वीस बोट येताली. 29 वर्सां खातीर ही ऑपरेशन आशिल्ली आनी कोलंबोच्यान गोवा, कोचीन, मुंद्रा हे सगळे वाठारांनी ही बोट येताली. पूण सडनली 3 तारखेक ही बोट जी आसा तांच्यांनी बंद केली. ऑपरेटर म्हणपाक लागलो की ताका वॉल्यूम सारको ना, जे कंटेनराचे बिझनसाक तितलो वॉल्यूम ना, MPT कडेन प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आनी सडनली सर्वीस बंद जालेल्यान जायते एक्सपोर्टर जे आसा जे हांगच्यान दर्यांतल्यान माल धाडटाले तांकां सडनली आतां कांय ऑप्शन ना. सो तांच्यांनी आयज एक मिटींग घेतली. वेगळे वेगळे स्टेक होल्डर आशिल्ले, कस्टमाचे एजंट जे आशिल्ले ते आशिल्ले, मागीर एक्सपोर्टर आनी शीप ऑपरेटर्स, आनी तांच्यांनी एक शिपींग कंपनीच्या मनशांक आयज हाडून एक पर्सनल मिटींग घेतली. मिटींग घेतली तांच्यांनी आमकां जेन्ना आमी तांचे उलयले तांच्यांनी सांगलें की हे मिटिंगेन खंय MPTन एक डिसिजन घेतलां की जो कोण नवो शीप ऑपरेटर गोंयांत जरी येतलो ताका खंय आतां MPT वील गिव देम अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एंड कन्सेशन्स. आनी एट द सेम टायम MPTन इंडस्ट्रींक अपील केलां की जे कंटेनर हांगच्यान JNPT पोर्ट मुंबय वता बाय रोड ते तांच्यांनी खंय तरी पोर्टान डायवर्ट करचें सो दॅट द पोर्ट कॅन गेट बिझनस, द शीप कॅन गेट बिझनस आनी ही कंटेनर सर्वीस जी आसा चालू जावची. जेन्ना आयज ते शीप ऑपरेटरा कडेन तांच्यांनी मिटींग घेतली, शीप ऑपरेटरान सांगलें की आमी हांगा बोट हाडपाक तयार आसा पूण आमकां एक बरो वॉल्यूम जाय. म्हणजे ही बोट जरी चलतली ताका मिनिमम 1000 कंटेनर्स तरी एका आठवड्यान येवंक जाय, तेन्ना मात ती बोट कॅन बिकम अ वायबल बिझनस. पूण खंय तरी इंडस्ट्री म्हणटा की इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी थिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ. खंय तरी 300-400 कंटेनर ते दिवपाचे तांच्यांनी आयज एक ठराव घेतिल्लो आसा आनी तांच्यांनी शीप ऑपरेटराक सांगलां की यू स्टार्ट द सर्वीस, ऑल आवर इंडस्ट्रीज एस्पेशली द फार्मास्युटिकल कंपनी वील गेट टुगेदर आनी जो कार्गो हांगच्यान रस्त्या वयल्यान हांगच्यान गोवा टू मुंबय बाय ट्रेनर वतालो दॅट दे वील ट्राय एंड डायवर्ट टू द पोर्ट. खंय तरी एक अशी उमेद दिसता की खंय तरी एक नवी बोट गोंयांत परती कंटेनर सर्वीस चालू करूंक शकता. आनी एक गजाल जी आमी आयज पळयल्या की जे दामोदर सप्ता आसा एक मोठो आमचो सण वास्कोकारांचो आनी प्रत्येक वर्सा एक बरें दबाज्यान हें सण मनयता. पूण गेल्या 2 वर्सांन पॅन्डेमिका लागून हाजेर जायती बाधा आयिल्ली आसा आनी हे फावट जे देवळाची कमिटी आसा तांच्यांनी डिसिजन घेतिल्लें आसा की इट वील बी फॉलोड, इट वील इन अ व्हेरी सबड्यूड मॅनर. म्हणजे जे भक्तगण आसा तांकां देवळांत प्रवेश आसचो ना. पूण जे देवाची कामां आसा जावं जी 24 तास जी भजनां चलता जावं आनी कसले प्रोग्राम जे आसा दॅट वील बी स्ट्रीम्ड ऑन सोशल मिडिया. एट द सेम टायम विन्सन ग्रूप जे आमचे वास्कोचे एक बरो बिझनसमॅन संजय शेटये आनी श्रीपाद शेटये हांच्यांनी एक जे सप्ता जावचे एक दीस पयलीं एक भजन महफील जाता, म्हणजे एक भक्तिगितांची एक महफील जाता ती तांच्यांनी आतां ह्या फावट तांच्यांनी यूट्यूबाचेर दाखोवपाचो हो एक डिसिजन घेतिल्लो आसा.